आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि गोकुलमापदां तर्जनं यमदूतान राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सुधा विजयते रामं रमेशं वदे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सर्वभूषादिके स्वमे लोकलज्जानिवारणे मद्रहंसमर्वयामि श्रीरामचन्द्रदेवता ब्रह्मसागर ब्रह्मसदग्रहाणपुरुषोत्तमकोविदाये कुलभूषण गजरकानन्दन निद्रा करिवाणा मनमोहन राम लक्ष्मण माळा दोरे रघुराया निद्रा करिताया शशितम देखुनिया भूकेला भक्ता दिन झाला दाता वेश भाविक भक्तगणांनी मातसो लक्ष द्या। आता आरती जातली आणि आरती उपरांत जी रामनवमी आम्ही जी आयोजित केलेली असा आणि आमचे हनुमान देवालय हे गेली म्हाका दिसता टोटल आता 17वें वर्स हांगा हो कार्यक्रम चालूच आसा तेंचो आणि तेंची सगळी कमिटी तेंचे अध्यक्ष आणि सगळे तेंच्या वांगडी मेळून हो कार्यक्रम एक मोठ्या प्रमाणे करता। हो म्हाका दिसता टोटल 8 दिसाचो कार्यक्रम आसा जो आमचो 2 एप्रिल पर्यंत चालू उरतलो। सो आयज तेंच्यांनी आमच्या रामांक पायण्यान घातलेलो आसा, पुजा जालेली आसा। त्याच प्रमाणे हांगा आमच्या आख्या सगळ्याच्या लोकांक महाप्रसाद सुद्दां तेंच्यांनी हांगा अरेंजमेंट केलेलो आसा। अशें देवा कडेन मागता रामाचो असोच आशिर्वाद आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसूं, स्पेशली आमच्या सड्यावयली तेंच्या कमिटीचेर आनी जे भक्तगण हांगा जे उपस्थित आसात असोच रामाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसूं, सगळ्यांचें बरें जावं, कल्याण जावं, इतली प्रार्थना जावं देवा कडेन। गोंयकारांक रामनवमीची शुभेच्छा दिता आणि सड्याचेर ह्या हनुमंताच्या देवळान आयज रामनवमीच्या उत्सवान आयज रामाक हातात आमी पायण्यान घातलेले आसा। तशेंच ह्या कमिटीचें बीन हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की बरे तरेन रामनवमीचो प्रोग्राम करयता आनी 2 तारखेक पुजा आसा, सो म्हाका स्पेशल इन्वायट केलेले आसा। आयज आमकां खंय ना खंय खूप भाग्यवान म्हणटा की आमी अयोध्या बीन वचून येयली। रामनवमीच्या हितूनसून आमी रामाची खूबशी भक्ती केलेली आसा, म्हणटा एक अयोध्या वचपाचें भाग्य म्हाका बीन मेळ्ळें आमचे नरेंद्र मोदीच्या हितून। सो ते खूब बरें दिसता, एक फिलींग थंय जेन्ना अयोध्या आमी पावली तेन्ना खूब बरी फिलींग येताली की रामा कडेन आमी लागीं आसा आनी आमची सगळी जी इच्छा आसा सगळ्या लोकांची, ती मनोकामना आसा ती पुरी जावची, समस्त सडेकारांची इच्छा पुरी जावची हीच हांव देवा कडेन मागता। आनी आतां महाप्रसाद आसा, सगळ्यांनी हेजो आनंद घेवपाचो। आयज आमचो हनुमान देवालयाचो 17वो वर्धापन दीन आनी 8 दीस हेचो उत्सव चलता, जो रामनवमीसून स्टार्ट जाता आनी हनुमान जयंती पर्यंत चलता। हितून विविध कार्यक्रम आमी दवरलेले आसा, दशावतार नाटक आसा, मागीर डान्स कॉम्पिटिशन, जायते कार्यक्रम आहा। सगळ्या लोकांक भावी भक्तांक विनंती आसा की आमचो प्रसाद लाभ घेवचो। तसोच प्रोग्रामान उपस्थित रावन सगळ्यांचे आयज महाप्रसादाचो लाभ घेवपाचो आनी अशीच आमच्या मातृभूमी आशीर्वाद घेवन सगळ्यांनी येवपाचो। धन्यवाद। सगळ्यांक शुभेच्छा आणि आमचो आता हो 17वो वर्धापन दिन आसा। तसोच आमी 40 वर्सां अशें रिक्षा बी आसलेले आसा, तेन्ना रिक्षा आतां सकयल घातला आमी आणि आता आम्ही रामनवमीचे उत्सव असं करता की आता महाप्रसाद सुद्धा आमच्या साहेबांनी दिलेला आसा आणि असंच 8 दीस आमचो असोच प्रोग्राम आसा की 2 नाटक आसात, 2 डान्स कॉम्पिटिशन आसा, कार्यक्रम आसा। सो तसेच सगळ्यांनी सांगता की आमचो महाप्रसादाचो लाभ सगळ्यांनी घेवपाचो आनी आयज रामा पायण्यान घातलेलो आसा। हनुमान जयंती आयज बऱ्या पद्दतीन साजरी केल्ली आसा। आमकां मेजबानपद जावं भाई संकल आमोणकर हांची उपस्थिती आयज आमकां गावल्ली आसा। आमची 2 नाटकां आमी दवरलेली आसा, तशेंच काराओके प्रोग्राम दवरलेलो आसा। आयज आमची बाल गोपालांची उपस्थिती राम जन्म लागलेली आसा आणि थोड्याच
टायमा आमचो महाप्रसाद आसतलो. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज हेंची उपस्थिती लायल्या बद्दल जय श्रीराम. एक साधीशी खोपडी कशी आसली ती ह्या केली त्याच्यानंतर मग सगळ्या भाविकांनी सगळं ते मंदिराची उभारणी केली. त्याच्यानंतर आता ह्याचे आमचे सर आणि भरघोस म्हणजे आपल्या स्वेच्छेन हे सगळे महाप्रसाद परत इतर काही गोष्टीचे भरपूर आमकां हेल्प केलो. तसेच आमची आणि खूप इच्छा आहे ते सारकी पूर्ण करतले आमची अपेक्षा आसा. सगळ्या भाविकांनी येवचे आणि महाप्रसादाचा लाभ घेवचो.